येता तुमच्या इतल्या ड्रेन ड्रेन knowledge. ती गरजा असते दो तरी म्हणाल आमचे मनीस येता हांगा ते इंडी करपाक हय कळ्ळें आमी आमच्या मनशाक काम करून घेता ना आमी सांगता म्हणजे तुका मार्केटां वचात थंयसर तुका जे आमी फाटीं परतून हांवें म्हजो हें दिल्लो पळय एक लेटर दिला आनी दाखयलां पळय हांगासर जे उदक उरता जे आमचे वेलंक आनी सायबिणीचे कपेल जे आहा ताच्या फाटल्यान आनी दाट जाल्लें उदक आनी थंयसर तुका सारकें जळारी मस्किटो जावं शकता आनी तेजे वरसून कितें जाता तुका मलेरिया लोकांक जावं डेंगू जावं शकता जे व्हेरी व्हेरी म्हणजे क्रिटिकल हे सारखे म्हणजे डेंजरस चड जे लोकांचे काउंट्स कमी जाला लोक मरो शकता अशे इशू घडलेले आहा आनी आतां हांगा तुमी पळय जे प्लेटी उडयल्या पळय थंयसर उदक आसा पळय कशें दाट जाला हितून तुका परत वता बाजारांत कोण नुस्तें घेवंक वता तेका चावतलो अशें न्हू ह्यो तुका कोणाकूच चावूं शकता जाल्यार जो गाडयेन कोणाची बायल बसल्या जावं कोणाक जागतो बसला वांगडा गाडयेन तो नुस्तें घेवपाक एकटो मनीस येयला फॅमिलीचो जाल्यार तर एक कोणाक चावली सगळें स्प्रेड जातलें इवन एंट्रन्सार तुमी फाटल्यान पळोवंक शकता एंट्रन्साचेर सुद्दां उदक जें आसा पळय तें कोणाचें काम कोण करतलो हे म्युन्सिपालिटीचें काम करपाक जाय आयज हांगासर जे आमी आतां हांगासर येयल्या पळय इन्स्पेक्शन करपाक खरें हांव देव बरें करून आमचे डॉक्टर येयल्ले आसा आमचो कामणकर बाब येयल्लो आसा हांगासर आमचो हांगा सुधीर कांदोळकर येयल्लो आहा जो कावन्सिलर आहा तो आनी म्युन्सिपालिटीन धाडला फक्त सुपरवायझर सुनील सुपरवायझर ताका बाबा हितून व्हडलेशें कांयच खबर ना तो सुपरवायझिंग फक्त करपाक जाणा तो ना जेई येयला थंयसर ना इंजिनियर येयला ना तेंचो कोण बाबा सीओ येयला जावं तुका आमचो चीफ ऑफिसर येयला जावं तुका आमचे चेअरपर्सन हे कोणूच हांगासर येवंक ना म्हणजे हे हांवें कितें हांव बेकार आसा म्हणून केला काय म्हाका काम ना म्हणून केला हांवें हे म्हाका स्वताक लागून करून हांवें पब्लिकाक लागून केला लोकांक लागून केला सो हेचेर मातशें म्युन्सिपालिटी स्पेशली लक्ष घालपाक जाय हांव मागता हांव बेकार ना म्हणून हांवें घालूंक नासलें आतां कोणाक घातला आनी तें तुमी पळोवंक शकता हांगासर ऑनरेबल MLA घातला हेल्थ ऑफिसराक घातला चीफ ऑफिसर घातला डेप्युटी कलेक्टराक घातला सो हितून हांगा कोण मनीस आसा कोण एक सुपरवायझर फक्त जो सुनील आसा म्हणजे कोणाक कळला हे गुड मॉर्निंग हो जो मार्केट एरिया ही वॉर्ड म्हाकाच येता आनी जो न्यूज पेपरार जो न्यूज एपियर जाल्लो आनी आयज जे इन्स्पेक्शन दवरलेले ते निमतान हांव हांगा येयल्लो आनी हे जे प्री मॉन्सून वर्क जे वचत ते उदक स्टॅग्नेट जावपाक दिवप ना जावं वेळोवेळ ते कामां करून घेवपाक हे माझे रिक्वेस्ट सदांच थंय म्युन्सिपालिटी कडेन आसा आनी काल पासून म्हाका सांगलां जे आमचे भायले गटर साफ जायत आहा आमचो पुरसे मिळवत कॉन्ट्रॅक्टर आहा ह्या 2 दिसांक हे मार्केट एरियाचें काम कंप्लीट करतलो पूण ह्या निमतान आयज जे हांगा इन्स्पेक्शनाक आमची हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर हांगा येयल्ली आसा तेंचे स्टाफ येयल्ले आसा बरें जालें अशें येयल्या शिवाय ते कामाचेर तो अंकुरपणान आनी काम जावपाक दिलें जाल्यार बेगीन जाता इवन हांवें आतां आमी पळयलां म्हापसाचे मेन जे नाला आसा एक नाला आसा बोडगेश्वर टेम्पलाच्या फाटसून तो येता तो मेन एंटायर म्हापसाचें उदक ते थंयसून फ्लो जाता मागीर ह्या मार्केटाच्या फाटसूनय एक ट्रेन नाला आसा व्हडलें हे नाला WRDच्या वतीन तेंचे कडेन येता आनी वेळोवेळ हांव वर्साच्या वर्सा हे काम करून घेत आसता आनी येंदाय ते काम हांवें रिक्वेस्ट दिल्ली आहा थ्रू म्युन्सिपालिटीसूनय रिक्वेस्ट गेल्ले आसा आनी फॉलो अप करून ते काम हांव करून घेता इवन 3-4 दीस जाले JCB त्या मेन नालाक घातलेले आसा आयज मातशी JCB कितें तरी फॉल्ट येयला म्हणून काम मातशें बंद आहा आनी निमतान आयज दोतोर बी येयला कारणान ह्या इन्स्पेक्शनाक हांवें वांटो घेतलेलो आनी पळयला हांवें खरेंच ते थोडे अशे पॉयंट आहात तितून उदक स्टॅग्नेट जाला आनी ते पासून जे मॉस्किटो ब्रिडींग म्हणजे जेन्ना ते पावसाचे हेतून जे आमचे डेंगू मलेरिया जावं आनी असले जे कितें साथी आहा येवपाच्यो आहात त्यो एवॉयड करपाक आमी हे खटपट करूंक जाय आनी ह्या वॉर्ड नंबर 19चो कावन्सिलर ह्या नात्यान म्हाजी हांव रिक्वेस्ट सदांच घालीत आसता आनी हे कामूय हांव करपाक तांकां सहकार्य करता सपोर्ट करता आनी बेगीन करून नमस्कार प्रवीण चंद्रकांत आसोदकर म्हापसा युथांच्यान आयज आमी एक 29 तारखेक इन्स्पेक्शनाक लागून एक लेटर केल्लें ऑनरेबल MLA दिल्ले हेल्थ ऑफिसर चीफ ऑफिसर आनी डेप्युटी कलेक्टर आयज संजना सुपरवायझर धाडलेलो आसा सुनील म्हणून आनी आमचे हेल्थांच्यान डॉक्टर शेरिल येयल्ले आसा हांगा मिसीस आनी आमचो बाब कामणकर हांगासर येयल्लो आयज आनी बाब सुधीर कांदोळकर आसा हांगासर जो कावन्सिलर पडटा ह्या मार्केट एरियाचो तोय आसा
आनी आयज जे इन्स्पेक्शन जालां पळय थंयसर आमकां खूब कडेन मेळ्ळें हांगासर तुका घाण उदक आसा जे नुस्त्याचे वयता जावं तो जे हांवें फोटो दाखयल्लो हांगासर पळय त्या फोटोवाचेर तुका हांगा पळोवंक शकता हे जे आसा ते मार्केटान ते म्हणटा सुनील म्हणटा सुपरवायझर की ज्यो गाडयो येता पळय नुस्त्याच्यो तेंचे उदक वताले आनी ते उरताले सो तेणी त्या गाडयो बंद केल्या पूण थंयसर ती रेंव बीन आसा पळय ती काडपाक जाय आनी जे भितर जे सरावंडींग एरिया नुस्तें कटींग एरिया जो भितर आसा ते उदक उरता सो हेजेर मातसो लक्ष दिवपाक लागला डॉक्टरांनी सांगला आनी आतां आमी ताका रिक्वेस्ट केला सुनीलाक की हेजेर बाबा तूं काळजी घे आनी केअर घे की फुडें लोकांक डेंगू मलेरिया अशें काय जावंक करता म्हणून सो बरें इन्स्पेक्शन जाल्लें आसा सगळ्यांनी कॉपरेट बरो केल्लो आसा देव बरें करूं म्हणटा हांव थँक्यू व्हेरी मच रिगार्डिंग जे ब्लॅक स्पॉट जे आसा पळय ते आमी शुक्रार दीस PI म्हापसा पुलीस स्टेशनाक आमी लेटर केला भायले सरावंडींग जे एरिया आसा फॉर एक्झाम्पल आसागांवच्यान येताना आसागांवचे जे लोक आसा अंजुनचे लोक आसा तेंची गार्बेज ते हाडटात आनी आमच्या वयर DMC कॉलेजी कडेन त्या ब्लॅक स्पॉटाचेर उडयता कोलवाळची सायड जी आसा पळय ते कुचेले आपल्या घोटणीचो वाड आसा ॲक्च्युली पयलीं ते इंडस्ट्रीच्या कुशीक उडयताले आतां थंय तेंच्यांनी स्टार्ट केला आनी एकदम म्हणजे अक्षरशः अशी वायट परिस्थिती जाता की थंयच्यान वचपाक बसून कोणाक त्रास जाता सो आमचे जर आमी वर्कर लोकल धाडून पळयले जाल्यार लोक कांय जाण झगडोंक येता सो त्या लक्षांत घेवन हांवें काल PIक लेटर केला की त्या स्पॉटाचेर कित्याक तांकां पोलिसीकूय रायट आसा अंडर सेक्शन म्हाका लक्षांत ना हांवें ऑलरेडी लेटर केल्लें आसा सो ताका हांवें तें सेक्शन बी घालून हांवें लेटर केल्लें आसा की तांकां रायट आसा तेंच्यांनी चालाव दिवचो म्हणून तांकां फायन घालचें आनी हें करचें ताचेर तुमकां कितें रिपोर्ट मेळ्ळा PI कडल्यान? ना आतां हांव वतलो मुद्दम स्पेशली ताका मेळपाक PI वचपाक कावन्सिलर आमी दोग तीग जाण वतले